नमस्कार, गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान। काल खांडेपारा एक्सिडंट एकल्यान गाडी घराचेर मुखली। धपक्या सरशी घराची वणत कोसळ्ळी। गाडी चलोवपी पुलीस म्हूण घर मालक आनी समाज वावुरपी संदीप पारकार सांगता। तो सांगता ते प्रमाण गाडी चलोवपी खंय पुलीस कॉन्स्टेबल, गाडयेचे खंय सारखे डॉक्युमेंट नाशिल्ले, ते भायर खंय तो सोरो पिवन गाडी चलयतालो म्हूण दुबाव। पळयता आसतले आज 3:30 वरांचेर एक कार येयली, हुंडाय i20, आनी तितूंत एकलो पुलीस कॉन्स्टेबल ती गाडी चलयतालो। तो राजभवनान कामाक आसता। आनी एक म्हणजे वायलेशन तेज्या गाडयेक पोल्युशन सर्टिफिकेट ना, टिंटेड ग्लास आशिल्ले, आनी तिसरे म्हणजे तेगेले इन्शुरन्स आसा ते 7 मे 2020 काबार जाला। हे पुलीस जावन इतले वायलेशन करता, हेजेर एक्चुअली सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा। असले मनीस टर्मिनेट करपाची गरज आसा। कित्याक आज तेणे जे आमच्या घराक जे डॅमेज केल्या पळय न्ही, हे ड्यू टू नेग्लिजन्स। इतलो रफ ड्रायव्हिंग तेगेलें आशिल्लें। आतां ताका मेडिकल टेस्टिंगाक व्हेला। म्हाका डावट आसा एक तर तो ड्रग्स घेतलो आसतलो, नाजाल्यार पिला तरी आसतलो, कित्याक नॉर्मल मनीस इतलो हिट करूंक शकना घराक। तेगेलो ब्रेकार म्हणटा तो पाय नाशिल्लो। आनी जेन्ना आमी घरांतल्यान धांवन येयलीं तेन्ना पळयत जाल्यार तेका कितें जालां तें खबर नाशिल्लें, तो सुद्दूरूच नाशिल्लो। म्हाजी मातशी चूक जाली। तेणें म्हाका प्रॉमिस केलें की आपल्या कडेन चूक जाली, आपल्या कडेन इन्शुरन्स बीन कांय ना, आपूण त्रासान पडटलो, आपूण पुलीस कामाक आसा म्हणून हांवें ताका इमिडिएट कावंट ओके म्हटलें, तूं म्हाजें कंपन्सेशन करून दिता। तो म्हणपाक आपूण सगळें करून दिता। आनी मागीर 7-8 जाणांक घेवन येयलो आनी आपूण म्हणपाक इतलें करूंक शकना, हेजे पयलें जस्ट टचअप वर्क करूंक शकता म्हणून हांवें ते लास्टाक पुलीस कंप्लेन रजिस्टर करपाची केली। आनी दुसरे तेज्या बरोबर जे येयल्ले तेंचे नंबर प्लेटी दोनूय आशिल्ल्यो, त्यो सगळ्यो ब्रेक डावन करून वयर काजीनी काडून उडयल्यो। कितें म्हणजे तेंचो कितें एजेंडा आशिल्लो खबर ना म्हाका। पयलीं कॉम्प्रोमायजाची भाशा केली आनी मागीर म्हणपाक आपूण तें करूंक शकना। ओके फायन म्हटलें, हांव म्हणलें कंप्लेन रजिस्टर्ड करता। आतां ताका मेडिकल टेस्टिंगा लागून व्हेल्लो आसा। आनी म्हाजे स्पेशली आमचे CM जेचे कडेन होम मिनिस्टर पद आसा बाब प्रमोद सावंत, हेका हांव रिक्वेस्ट करता की असले निश्काळजीपणा तुमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान दवरूं नाका। हे लोकांक त्रासान घालपी मनीस कितें। दुसरें हांव IGPक सुद्दां लेटर करपाचो आसा। आनी आतां म्हाका रिपोर्ट गावलो की हांव तें कोर्टानूच घालपाचो आसा। हांव तेजें एक्शन घेतलो, कित्याक हे ट्राफीक नॉसन्स करणारे मनीस हे इतले तेंचे नेग्लिजन्स आसा। टिंटेड ग्लास जे बॅन आसा, हो पुलीस जावन टिंटेड गाडी चलयता। इन्शुरन्स जे सगळ्यांनी अप टू डेट करप आसता, हेजी 2 वर्सांनी इन्शुरन्स भरलेले ना, तेका लागून इतले वायलेशन आसा, तेजेर हांव एक्शन घेतलो। गाडी मारले तेणे रॉंग सायडीन आसा। हय, एक्चुअली तो ती सायडी वचपाक जाय, तेणे ही सायडी येवन मारला। आनी थंय म्हाज्या बाबान एक 20 वर्सां पयलीं ती रिटेनिंग वॉल बांदलेली घराचेर गाडी बीन पडत म्हणून। ती रिटेनिंग वॉल मोडून तेणे घराची मेन वॉल जी आसा, जी जवळ मिटर भर आसा, ती कॉलेप्स जाल्ली आहा फूल। परत स्पिडीन आशिल्लो म्हणजे हय, स्पिडीन खूब, रश ड्रायव्हिंग खूब आशिल्ले। आनी ब्रेकार म्हणटा तो पायना। खंयच रस्त्यार ब्रेकाचो खंयच आमकां हें येवंक ना, सायन येवंक ना। 9, 10 आनी 12 ऑगस्टाक गोंयांत सोरो विकपाक बंदी। 10 ऑगस्टाक पंचायत वेंचणूक आनी 12 ऑगस्टाक मतमेजणी। ताच्या फाटभुंयेर सरकारान निर्णय दिला। हो कायदो वायन स्टॉलाक लागू जाल्यार बार आनी रेस्टॉरंट चलोवप्यांक फक्त फूड मेन्यू चलोवपाक मेळटा, सोरो सर्व करपाक मेळचो ना। तांच्यांनी रेस्टॉरंटा भायर नो लिकर म्हूण बोर्डूय लावचो पडटलो म्हूण अधिसुचोवणीत सांगलां। मोदी सरकाराच्या हेर मिशन इंडिया बरोबर रीड इंडिया गोंयांतूच न्ही देशभर चालीक लागचे म्हूण विशय प्रधानमंत्र्या मेरेन व्हरपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां। रीड इंडिया प्रुडंट स्कॉलर सुवाळ्यात तो उलयलो। घरांनी बार्राचे शोकेसीचे वर मिरोवपाचे परस लायब्ररी मांडची म्हूण सल्लो। ज्ञानपीठ भाई मावजो म्हणटा ताची समाजा विशीं जाणीव विकसीत जाली वाचनांत। तो आदी वाचक उपरांत लेखक। रीड इंडियाचो दोनापावला सिदादीन दबाजो। प्रुडंटान कोविडाच्या लॉकडावनान 10वी आनी 12वेच्या विद्यार्थ्यांक ऑनलायन आनी ऑफलायन डिजिटल क्लासीं खातीर केल्ल्या लोक उपेगी उपक्रम प्रुडंट स्कॉलर्स लेक्चराच्या माळेन वांटेकार 200 शिक्षक आनी सहयोगी मुख्याध्यापकांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो। सुवाळ्याक शिक्षण संचालक शैलेंद्र झिंगडे, ज्ञानपीठ जैतिवंत लेखक दामोदर भाई मावजो, रीड इंडिया फाउंडेशनाचे संस्थापक रघुराम अनंतोज आशिल्ले। कोविड लॉकडावनाच्या परिस्थितीत प्रुडंट स्कॉलर्स उपक्रमाची मानेस्तांनी तोखणाय केली। नवे मिशन वी स्टार्टेड बाय Raguraman, which is in Read India. Congratulations for the Raguraman, with the mission he had started.
हांवें ताका उलयता उलयता आतांच सांगलें, आय एम रायटिंग टू द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर रिगार्डींग युअर रीड इंडिया मिशन. सो डेफिनेटली ताका हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराकूय बी कॉंग्रेच्युलेट करपाक लायता, कारण दीस मिशन समवन शूड स्टार्ट अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. आमी प्रत्येकाच्या घरात ल्हानशी लायब्ररी आसपाक जाय, पूण आमी थोडे जाण मोठ्या अभिमानान सांगता म्हाजे बार पळयला काय म्हणून. सांगता काय ना, आनी उगडूनय दाखयता दीस इज अ डिफरंट बॉटल्स म्हणटा तो. आमी जेन्ना लायब्ररी मेंटेन करतले, धाकली काय आसना, बट ती मेंटेन करतले. बार मेंटेन करचे सोडून लायब्ररी मेंटेन करपाक सुरवात करा अशें म्हाका दिसता. ज्ञानपेठ भाई मावजो म्हणटा त्यांची समाजाविषयी जाणीव विकसित जाली वाचनान. तो आदी खंय वाचक उपरांत लेखक. म्हणजे आमकां जे शाळेंत वचपी गरजेचें, पूण ताका सप्लिमेंटरी एंड कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून वाचन खूब गरजेचें आसता हें आमी लक्षांत दवरपा जाय. यू नो मी एज ए writer of some substance, I would say, probably because of my awards that have come my way. But let me confess, I'm not a prolific writer, but I am a voracious reader. And because I am a voracious reader, I have come to become a writer. रीड इंडियाच्या रघुराम अनंतोजान ताजे रीड इंडिया वाचन चळवळीचे मिशन आणि महत्व सांगले. Reading is such an important exercise. Just 10 minutes of reading. 10 minutes of reading can transform the whole nation. It may sound very exaggerating, but it is proved worldwide, right? It is an established fact. Research studies, several of them have indicated that more than 50% of the contribution to success comes from practical reading and problem solving skills. And Read India is all about enhancing practical reading and problem solving skills. लेक्चरर शिक्षकांचो समन्वय करून प्रुडंट स्कॉलर्स उपक्रम यशस्वी करपी तेन्नाच्या मुख्याध्यापक आणि प्रिन्सिपलांचो ह्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते भोवमान जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ड्रंक अँड ड्रायव्ह पुराय बंद करचे पडटले, कायदो खर करचो पडटलो. रातचे ॲक्सिडंटाचेर मुख्यमंत्र्याक हुस्को. पियोन गाडी चलयतल्यांक तालाव मारून सोडटात, ते चलचे ना. जीव साल्वार करूंक जाय जाल्यार ड्रंक अँड ड्रायव्ह बंद करचे पडटले. बार अँड रेस्टॉरंटाचेर निर्बंध कशे कितें घालपाचे ताचेर विचार करता. येरादारी मंत्री माविन म्हणटा पुलीस बेठेच लोकांक रातचे आडोवंक शकना. एक्सिडंट हे रातचे आता इन्क्रीज जायता आनी ते रिस्ट्रिक्शन कितें आसतले काय म्हणून तांकां एक्सिडंट रातचे खूब मोठ्या प्रमाणे जायत आसा, आनी स्पेशली म्हणजे हांव अशें म्हणना कदाचित एकदां ते अल्कोहोल इन्फ्लुएन्साचेर आसतले. हांव आतांच येताना विचार करतलो की 100% जे ड्रंक अँड ड्रायव्ह हे बंद जावपाक जाय स्टेटीन, ताजेर पावलां उचलपाक जाय. आनी ताच्या खातीर जे एक्चुली जालां कितें तर ताका थोडीशी फायन मारता आनी सोडून दितात, तें चलचें ना. म्हणजे अल्कोमिटर घालून चॅक करून इवन जो लागले जाल्यार आमकां नवीन कायद्यान थोडो बदलूय करचो पडलो जाल्यार करचो पडटलो. ड्रंक अँड ड्रायव्ह पूर्णता बंद करपाक जाय फॉर द लायफ सेफ्टी. कारण आतां पर्यंत जर रातच्या एक्सिडंटाचो जर काडून जर सगळो रिकॉर्ड जर पळयची जाल्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इट इज 95% ऑफ द एक्सिडंट्स आर बिकॉज ऑफ दॅट. अशें आसा, त्या खातीर वी आर थिंकींग ऑन. ओके, रेस्टॉरंटांचेर कितें इन्स्ट्रक्शन बी आसतले ताजेर विचार करता कशें करपाचें. रातचे फातोडेचे एक तशे डोंट एक्सपेक्ट पुलिसमॅन टू स्टॉप यू. आनी ते टायमार पुलिसमॅन स्टॉप केल्यार ते कसले लोक मनस्थिती घेवन आसा ते सगळ्यांक खबर आहा. हांव तेजेर उलोवपाक सोदना. इट इज अ ट्रेजेडी. वी ऑल कंडोल द फॅमिलीज एंड वी रियली रिग्रेट दॅट वी लॉस्ट वॅल्युएबल लायफ. आतां काम बेगीन ते ब्रिजार प्रवास करपा जाय म्हूण वी कॅनॉट कॉम्प्रोमायज सेफ्टी. एगेन सेफ्टी इज इम्पॉर्टंट. विंड स्पीड मागीर वेरियस अदर टेस्ट हॅव टू बी डन मॅन्डेटरली. म्हणून बाय डिसेंबर आय थिंक वी वील हॅव दॅट ब्रिज रेडी फॉर द पब्लीक. मागीर हें जावपा पावपा ना. पूण एक म्हाका सांग, इतले स्पिडीन येयल्यार प्रमाणान न्यू ब्रिजार सुद्दां हांव आतां दुसऱ्या ब्रिजाचेर प्रवास करतना पळयतालो. हांव एक हाय स्पिडीर येयलो आनी आयज रेलिंगा मदें हांव सकयल पावतलोच न्हू. तें आमी लक्षांत दवरपा जाय. सांग्यार IIT प्रकल्पाक डिमार्केशन सुरू जालां. कोणाची क्लेम आसा जाल्यार तांणी संपर्क करचो. टायटल क्लियर नासल्यार सुद्दां इशू सोडयता.
विरोध करून आडमेळी हाडून मागण्यो करीत जाल्यार काय मेळचे ना सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायची शिटकावणी. कोणाक विरोध करपाचो आसा जाल्यार करात, पुलीस घालून डिमार्केशनाची तयारी. जर एखादे वेळ हांगा परत एक फावटी जर आमकां शक्ती प्रदर्शन करपाक पडलें जर जायत आनी कितलेय फावटी करपाक पडलें जर जायत आनी 5-6 हजार लोक येवन हांगा प्रोटेक्शन दिवन जर डिमार्केट आनी हो प्रोसेस करपाक जर जायत निश्चितपणान आमी करतले. पूण जे IITक विरोध करतात, जे बोगस फार्मर म्हणून येतात, आयजय हांव तांकां सांगता, हांवें दिल्ले ते ऑप्शन म्हजेर कंप्लेनी करून बोगस कंप्लेनी म्हजेर फायल जावपाक थंय वतात, म्हजेर कंप्लेनी करतले, आडमेळी हाडटले आनी हांगा वायलन्स क्रिएट करतले आनी ताजे नंतर म्हणटले की सुभाष फळदेसाय आमकां जमीन दित म्हणली तें घडचें ना. हांगा हें डिमार्केशन जर स्मूथ वता, पिसफूल वता जाल्यार तुमचे रिक्वेस्ट आसा ते आमी एखाद वेळ टायटल ना जाल्यार पसून करतले. पूण जर तर कोणी सगळे वायलन्स करून आमी सगळे प्रोसिजर कंप्लीट करतले आनी वेळोवेळ पुलीस फोर्स हांगा 400-500 लावन जर डिप्लॉय करून हो प्रोजेक्ट करतलो जर जाय कोणाक कसलें बेनिफीट मेळपाना. म्हणजे स्पश्टपणान सांगप आसा, करता जर जायत शांतीकायेन आयच्यान सगळीं आमकां सपोर्ट करात, येयात, बरोवन दियात की IIT प्रोजेक्ट हांगा येवपाक जाय, आमची जमीन इतकी गेल्ली आसा, म्हजे कडेन बरोवन दियात. हांव 4 दिसांचो अवधी दितां. ह्या 4 दिसां भितर आमी IITक हांगा कसलोच तरेचो विरोध करचे ना, पूण आपलो स्टेक ह्या जमनीचेर आसा हें सादारण तांणी बरोवन दिवचें. आनी एक बारीक कितें आमकां हें दिवचें, हांव म्हणना टायटल म्हणना, जमनीचें 1/14 म्हणना, डॉक्युमेंट म्हणना, पूण आपूण ह्या जाग्यार आशिल्लो हें कितें तरी बारीक पुरावो, ना जाल्यार सगळेच येतले, हजारभर लोक येतले म्हणटले की आपूण आशिल्लो म्हणून, अशें म्हणून हांव म्हणटा. पूण हें कितेंय जर तुमचे कडेन आस पसून जालें जर जायत जाल्यार ह्या 4 दिसां भितर हांव सांगता की 1 तारखे नंतर कोणाचेंच हें करपाना. कोणाचें जर कितें क्लेम आसा जर जायत जाल्यार तांणी म्हाका एप्रोच जावचो. तो म्हणटले सुभाषा कडेन एप्रोच कित्याक, तुमकां जर एप्रोच जावपाचें आसा, प्रॉब्लम सॉल्व करतलो, रिजॉल्व करतलो हांव इलेक्टेड मेंबर आसा आनी हांवें पुढाकार घेतलो आसा IIT खातीर. म्हजे कडेन केलें जर जाय, तुमकां जर बाकीच्या माध्यमांतल्यान हातूंतल्यान वता, कलेक्टरा कडच्यान मेळटा जाल्यार कलेक्टरा कडेन जरूर वचात, म्हजो विरोध ना तातूंत भितर. पूण आउट ऑफ वे वचून सेटलमेंट करतलो जर जाय जाल्यार सुभाष फळदेसाय करतलो. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. स्मृती इराणीचे धुवेचे कथीत बार कॅफे प्रकरणाक मोडण. बार कॅफेचो मालक एन्थोनी दिगामाचो आदोगाद म्हणटा एक्सायज लायसनाचे पयशे भरल्यात, ते चालूच उरतले. पोर्तुगेज कायद्या प्रमाण घोवा फाटल्यान सगळे बायलेचे नांवार. इराणीचो संबंदूच ना, कोर्टाक जाप दिल्या, कोर्ट पळयतलो. आयरिश म्हणटा लायसन कशें दिलें तें महत्वाचें, लँड फिलिंग जालां, विश्वजितान लक्ष घालचें. स्मृती इराणीचे धुवेचे कथीत बार कॅफे प्रकरणाक वेगळेच मोडन. ॲडव्होकेट बेनी नाजारेत त्या बार कॅफेच्या मालकाचे वतीन गोवा एक्सायज कमिशनरा मुखार केसीक उबो. नाजारेत म्हणटा बार कॅफे एन्थनीचे, तो गेल्या उपरांत पुर्तुगेज कायद्या प्रमाण ताच्या घरकान्नीचे. केसीक एन्थनीचो व्हडलो पूत आयिल्लो. बोगस कागदपत्रांच्या आरोपांचेर कोर्टाक जाप दिल्या, कोर्ट पळयतलो. सुनावणी 22 ऑगस्टाक. License continues. Once the fees are paid, license always continues. But here we are governed under the Portuguese Civil Code. Once we are governed under the Portuguese Civil Code, the ownership of the property is jointly in the name of the husband and wife. In terms of Article 1117, it's husband and wife. But the administration is always in the name of the husband. So that actually needs to be done. Then you have to, if you want to go for the apportionment of the estate. Allegations is that the person who died has signed for the renewal of the license. See, we are in a vibrant democracy. We respect the rule of law. The authority has issued us a show cause notice. We have filed our reply to that. Let us respect that. Let us allow the authority to take that. ॲक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट आयरिश म्हणटा बार कॅफे इराणीची फॅमिली चलयता. एक्सायज लायसन्स कशें मेळ्ळा तें पळोवंक जाय. ते बार कॅफे खातीर जाल्ले लँड फिलिंगा विशीं TCP मंत्री विश्वजिताकूय बरयला. See, Anthony Digama, according to the records, has 2 sons, Dean and Dale, and a daughter. So, Dean has appeared before this before the Excise Commissioner, but Dale has not. So, I have also drawn this attention to the Excise Commissioner that we need to know what Dale has to say on this matter too.
is the excise license obtained by submitting false and inadequate documents and by misrepresenting facts. This is the first issue. The second issue is, are there procedural irregularities on the part of the excise officials? The Town and Country Planning Department, because of this land filling, that is a very serious issue. I have also pointed out to the Town and Country Planning Minister, Mr. Vishwajit Rane. I have drawn his attention. I filed a written complaint with the Chief Town Planner yesterday, and I am sure they will act. इतले मजगती स्मृती इराणीन घाल्ल्या मानहानीच्या याचिकेचेर सुनावणी जाली. दिल्ली हायकोर्टान काँग्रेस फुडारी पवन खेरा, जयराम रमेश नेट्टा डिसोजाक समन्स काढला. सुनावणी 18 ऑगस्टाक दवरला. आपले तसेच आपले धुवेचे नाव बदनाम करता म्हणून स्मृतीन 2 कोटींचो मानहानीचो दावो घाला. काँग्रेसीच्या तिगाय फुडाऱ्यांनी सोशल मिडियार इराणी आड घाल्ल्यो गजाली डिलीट करच्यो म्हूण न्यायाधीश पुष्करसान सुनावणेक सांगले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदिवासी समाजांतल्यान संघर्ष करून वयर सरिल्ली एक बायल मनीस राष्ट्रपती पदा मेरेन पावता हाचो दर एकल्याक अभिमान आसूंकूच जाय. मात दर खेपेक उठ सूट वता वता थंय ती पयली आदिवासी राष्ट्रपती म्हूण मिरवप बरोबर न्ही. सामाजीक जाणीवे विशयी उलयतना ज्ञानपीठ भाई मावज्यान मुख्यमंत्री सावंताचे हजरेत रीड इंडियाचे माचयेर मत उक्तायले. आमची राष्ट्रपती जाल्या ती द्रौपदी मुर्मू. तिची विशयी जेन्ना जेन्ना आयकता पयलीं सुरवाती आयकलें तें बरें दिसलें. आतां परतून तिचो उल्लेख करतना ती आदिवासी म्हणून, ती एक बायल मनीस म्हणून, पयली राष्ट्रपती म्हणून एक कित्याक गरज आसा? ती राष्ट्रपती एक बरी मनीस आमच्या देशाची राष्ट्रपती जाल्या, राष्ट्राध्यक्ष जाला, हाजो आमी आनंद मनोवया. पूण ती आदिवासी, ती ह्या ट्रायबाची, ती ह्या जमातीची, हें म्हाका निखालस आवडलें ना. दीस लीड्स टू द अदरिंग. हें भुरग्यां आमी शिकोवचें न्ही. आमी तिचे विशीं योग्य तो आदर बाळगोवपाक शिकया. पूण तिका लेबलां लावप म्हाका मान्य ना. हें हांव फक्त तिचें उदाहरण दिलां. हें आमी हांगाय करतात. हें अशें जावचें न्ही. ही लेबलां लावपाची न्ही. इतल्या खातीर अयोध्येत राम मंदिराक गोंयांतल्यानय विटो गेल्ल्यो. तेच प्रमाण देशाचे नवे संसद भवनाक गोंयची माती धाडटात. मुख्यमंत्री उलयलो. दिल्ली नव्या संसद भवनाचे काम सुरू जाला. दर एक प्रांताची माती भवनाक वापरपाचो मोदी सरकाराचो संकल्प. ते फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली माती घेवन पणजे भूमिपूजन जालें. इंग्रजाच्या काळात 100 वर्सां पयलीं बांदलेली हे संसद भवन आज जर टेक्नॉलॉजीच्या ह्या युगात फुडें वयता आसतना आमकां नवीन संसद भवनाची गरज आशिल्ली. फुडल्या 150 वर्सां खातीर आमकां नवीन संसद भवन जे जाय आशिल्लें त्याचो फाउंडेशन स्टोन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते घातलो. तो आमी पळयलो. आनी त्याच संसद भवनात जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हांगासल्या सगळ्या राज्यांतल्यान थंयसली भूमी, थंयसली माती ह्या त्या संसद भवनात पावची. 130 कोटी जनतेचे हे संसद भवन जे जावपाचें आसा, वेगवेगळ्या लोकांक प्रतिनिधित्व करपाचें आसा. हें संसद भवन आमकां जाता आसतना खूब खोस भोगता. आनी पुराय गोंयभरांतल्यान आमी म्हणटा की 191 ग्रामपंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतल्यान हांगातल्यान प्रत्येक जाण, प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपल्या गांवांतली माती ह्या संसद भवनात पावची. ज्या पद्दतीत रामजन्मभूमीच्या वेळार विठीचे पूजन जाल्लें आनी जी विठा आमी रामजन्मभूमीच्या वेळार तेन्ना धाडलेली तीच विठा आज त्या राम मंदिराच्या पूजन करून राम मंदिराच्या मंदिर निर्माणात जेन्ना उपयोगी येता, त्याच पद्दतीत आज तुम्ही सगळे जाण परत एकदा आपापल्या गावांतल्यान ह्याच आमी म्हणटा भूमीचे मातीचे पूजन करपा खातीर हांगासर हजर रावले. आनी आयज हे संसद भवन हो आमचो तुमचो स्वाभिमान आनी अभिमान. आनी ह्या मोठ्या म्हणजेच एक महासत्ता जावपी देशाक एक मोठे संसद भवन मेळपाक जाय आनी त्या इच्छेन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीन एक व्हडले स्टेप्स घेतिल्ले आसा. देवळांनी थंयची माती काडली, चर्चीन गेले, मस्जिदान गेले आनी सगळ्या कडल्यान इल्ली इल्ली माती घेवन लोकां कडल्यान भावीक जे आसा थोडे आमकां मुद्दम आपोवन दितात. म्हणजे खंय तरी एक आपली एक फिलींग कशें की आपलोय खंय तरी योगदान आज हाका लागलें. त्या खातीर हांव सरकाराचें सगळ्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा. ब्रँडेड कंपन्यो टॅक्स चुकोवंक लेबल काडून पॅकिंग करताल्यो. येणावळ गळटी जातली म्हूण पॅक केल्ल्या खाद्यान्नाचेर 5% GST लावचो पडलो. GST मंडळाचो वांगडी मंत्री माविन सांगता. सरकारान सुट्या आयटमाचेर खंय GST लायिल्लो ना.
दरवाड आणि GST वाडीचेर संसदेत विरोधकांचे रणकंदन चल्लां. मातशें एक गैरसमज आहा, हांव समजता. आतां इट इज हे ब्रँडेड जे आसा ओली तांकां 5% GST आशिल्ले, ब्रँडेड नासले तांकां आसले, पूण पॅक कोण येताले. ब्रँडेड लोक कितें करताले, आपलें नांव घालनासतना वेवस्थीत पॅकिंग करून ते विकताले. ती माल प्रॅक्टीस आमी कंट्रोल करपा जाय म्हूण आमी इवन वन्स इट इज पॅक्ड ऑन 5 kg or less than 25 kg आमी तेजेर टॅक्स बसयला. कित्याक इट वॉज अ लिकेज वॉट वी डिटेक्टेड, ताका लागून ते 5% आमी घातले. आतां सपोज इट इज मोर दॅन 25%, एक साक हाडलो लूज लोकां विकता तेजेर GST ना. They give it the same product they give from a bigger sack, they give it to the people. गोंयांत रस्त्याचे 200 मायज कॉन्ट्रॅक्टर पणजेच्या रस्त्याचे काम एकाच कॉन्ट्रॅक्टराक दितात म्हूण आपान इशू केला. त्या कॉन्ट्रॅक्टराची कोट्याची बिलां खंय रोकडीच पास. PCEचे कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन बरेपण म्हूण आपाक दुबाव. मंत्री बाबूश धरून मुख्यमंत्र्याचोय खंय हात आसा. रस्त्याच्या टेंडराची आप ED चौकशी मागता. CMन एक अनाउन्स केलो की नोव्हेंबर एंड लेगून नाजाल्यार 1 नोव्हेंबर लेगून सगळे पोर्टल आमी गोंयचे आख्खे काडटले. आतां हो स्टेटमेंट करता पळय तेन्ना तो कसो काडपाचो आसलो ते कोणाकूच समजूंक ना. कित्याक टेंडर पळय घालता तूं ही कामां करपाक जाल्यार 15 दीस लागता टेंडर काडपाक. तेणी कितें केलां, हे पळय एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा आसमास कन्स्ट्रक्शन आनी तेजी फॅमिली आहा. एकूच फॅमिलीक तेणी पणजे आनी फोंड्या 15 कोटीचें काम दिलें एकूच फॅमिलीक. गोंया क्लास 1 आनी क्लास 1B चे कॉन्ट्रॅक्टर पळय आहा हे काम करपी 200 जाण आहा. आनी आमी आयकलां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर पळय आहा न्हू तो हेंचो एकदम गोट. सगल्यांनी पयलें न्हू इलेक्शना पयलीं सगळे रस्ते सारके करताले ते. ह्या क्लॉजाचेर ते रस्तो सारके करताले विदाउट टेंडर. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक इमिजिएटली पयशे 23 तारखेर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे. मेयान ह्या सेम रस्त्याक पोत्तून तेणी टेंडर काडला. हे फावट कितें केलां, रस्त्याचो नांव चेंज केला. 1 तारखेर बाबूशान हें केलें बाबा की हांव सॉरी मागता की हे रस्ते पिड्यार जाले. निलेश काब्राल कितें म्हणटा रिप्लायान की एक्चुअली त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो फॉल्ट न्हू एग्जाम्पल. आनी म्हणून लागलो CA इब्राहिमान हें केलां, CA इब्राहिमान रस्तो केला. CA इब्राहिमाक आमी सस्पेंड करता 2 वर्सां. आतां आमी वचून PWD विचारलें सस्पेंड जाला कांय डॉक्युमेंट ना सस्पेंड जाला. गिरदास सर्कल टू मिरामार सर्कल आसमासान केला ताका कित्याक सस्पेंड करिना. डिमांडिंग एन ED इन्क्वायरी इनटू दिस स्कॅम दॅट हॅज हॅपन्ड. ताका पयशे दिल्या म्हूण तेणी सांगलां. पयशे दितरी इट इज अ सेम कॉन्ट्रॅक्टर टू डू इट. इट इज पार्ट ऑफ द DLP. सो आतां तो फुडली कामां ताका मेळचें ना ते आय विल लूक इनटू इट. आतां तितून भितर 5 जाण 6 जाण ते चार्ट दाखयता की फॅमिलीशी यू कॅनॉट स्टॉप. दे आर ब्रदर्स ऑर वॉट एवर, दे आर फर्म्स ऑर दे आर इंडिविज्युअल्स. इफ दे आर डुईंग बॅड वर्क वी विल ब्लॅकलिस्ट देम ऑल्सो. गव्हर्मेंट हॅज टू डू विथ ताका पेमेंट जाल्लो म्हज्या पयलीं जाल्लो. आय हॅव सीन दॅट ही विल रिपेर द रेट एट दॅट सेम कॉस्ट. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.